नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. PWDची फुकट उदकाची स्कीम 3 वर्सां 8 म्हयन्यांनी बंद. 1 मे सावन स्कीम बंद. 16 क्युबिक मिटरा भितर उदक वापरपी घरांक येताले झिरो बिल. गोयात 12 मटका बुकींचेर FIR. सगळ्यांक अटक. क्रायम ब्रांचीची एक्शन. कल्याण मटका किंग भगवताची घरकान्न. अहमदाबादच्या दोगा एजंटांचेर FIR. बेकायदेशीर बस्ती मोडपाक बोगस इलेक्शन कार्डां कॅन्सल करपाची आर्जीन दिल्ली चॅलेंज. पालेकारान आदी एक्सेप्ट करची. मनोजाची पालेकाराक जाप. काणकोणा पाकिस्तानी बावटो रस्त्यार पेंट करताल्यांक अटक करात. कौठणकाराचे ट्वीट. बीजेपी म्हणटा काँग्रेस का हात, पाकिस्तान के साथ. कौठणकार म्हणटा चुकीचो अर्थ. कोस्ताव फिल्माच्या रिलीजाचेर बंदी ना. थिएटरांनी आनी OTT प्लॅटफॉर्मार फिल्म बंदी घालची म्हूण चर्चेल गेल्लो हायकोर्टात. 1 मे सावन कोस्ताव रिलीज. मडगांवा पावर हावजा मुखावेले गाडे 15 दिसां भितर शिफ्ट करचे. ई काशीनाथ शेटयेची गाडेकारांक वर्द खाते करता दुसरी गेट. गाडयांक जातालो आडखळी. आणि शिरगावची लयराईची जात्रा मोठ्या उत्सव भक्तिभावान. शेनवारा फातोडेर होमखाण. धोणांची गर्दी. शिरगाव फुल्ल्या पुलिसांचो कडक बंदोबस्त. मे म्हयन्यासावन PWDची फुकट उदकाची येवजण बंद. तशें नोटिफिकेशन PWD खात्याचे PE उत्तम पार्सेकारान एप्रिल म्हयन्याच्या अखेरेक काडिल्ले. 16 क्युबिक मिटरा भितर उदक वापरपाची घरांक झिरो बिल येताले ते आतां उदकाचे चार्जीस आनी मिटर रेंटा बरोबर बिल येतले. ऑगस्ट 2021 सावन फुकट उदकाची येवजण चालू आशिल्ली. ऑगस्ट 2021 गोंय सरकारान फुकट उदकाची एक येवजण काडिल्ली. 16 क्युबिक मिटरा भितर उदक वापरपी घरगुती कनेक्शनाक झिरो बिल येताले. ती येवजण सरकारान बंद केल्या. तशें एक नोटिफिकेशन PWDचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकारान काडला. नोटिफिकेशना प्रमाण 1 मे 2025 सावन फुकट उदकाचे पॅरा रेव्हेन्यू प्लानांतल्यान काडून उडयल्या. त्याच बरोबर ल्हान हॉटेलां आनी रेस्टॉरंटाच्या बिलिंग दराच्या लिस्टात होम स्टे कॅटेगरी हाडल्या. ह्या झिरो बिलाच्या येवजणेत सुमार 48% घरगुती कनेक्शनांक झिरो बिल येता म्हूण मुख्यमंत्र्यान ह्या पयलीं सांगिल्लें. आतां 16 क्युबिक मिटरा भितर उदक वापरपी घरगुती कनेक्शनाक उदकाचे चार्जीस आनी मिटर रेंट फारीक करचें पडटलें. वट्ट 3 वर्सां आनी 8 म्हयन्यांनी सरकारान ही येवजण बंद उडयली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. क्रायम ब्रांचीची मटका बुकींचेर एक्शन. बेकायदेशीर मटको चलोवपी 12 जाणांचेर FIR. सगळ्यांक अटक म्हूण पुलिसांचे मिडिया रिलीज. मुंबयचो कल्याण मटका किंग सुरेश भगताची घरकान्न जया चड्डा, अहमदाबादच्या चंदूभाई टक्कर आनी घनश्याम भाय हे तिगा मुखेल एजंटांची नांवां FIRात. गोंयांत चलपी बेकायदेशीर मटक्या आड क्रायम ब्रांचीन काल धाड घालून कारवाय केल्या. पणजे, पर्वरे, म्हापशा सयत हेर जाग्यांचेर क्रायम ब्रांचीची धाड. क्रायम ब्रांचीन मटको घेवपी 12 जाणांचेर FIR करून तांकां सगळ्यांक अटक केला म्हूण म्हायती. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मटको घेवपी एजंट आनी मुखेल एजंटांचेरूय कारवाय केल्या. मुंबयचो कल्याण मटका किंग सुरेश भगताची घरकान्न जया चड्डाचेर गुन्यांव नोंद केला. अहमदाबादच्या चंदूभाई टक्कर आनी घनश्याम भाय ह्या दोगा एजंटांचेर गुन्यांव नोंद केला. वट्ट 12 जाणांचेर गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केल्या. क्रायम ब्रांच फुडलो तपास करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी स्वप्नील तारी. बेकायदेशीर बस्ती मोडपाक बोगस इलेक्शन कार्डां कॅन्सल करूंक आर्जीन दिल्ली चॅलेंज. पालेकारान आदी एक्सेप्ट करची.
ताच्या पयलीं आरजी पालेकाराक जाप दिवचे ना म्हूण आरजीचो मुखेली मनोज परबान स्पश्ट केला. टीसीपी मुखार धरण्याक बशिल्ल्या आरजीपीन धरणे फाटी घेतल्या उपरांत पालेकारान आरजीपीचेर दुबाव उक्तायल्लो. टीसीपी मुखार बशिल्ले धरणे आरजीन फाटी घेतल्या उपरांत आपाच्या अमित पालेकारान आरजीचेर दुबाव उक्तायला. सरकाराचेर पुरेपूर सरकाराचेर टिका करपाची सोडून जर ऑपोजिशनाचेरूच जर टिका करपाची परिस्थिती आरजीपीचेर येता ती बी भस्मास ज्या तरेन ते न्हिदता कुंभकर्ण कशें आनी अचानक इलेक्शना कडेन जागृत जावन जागा जावन एक पर्टिक्युलरली एकच डिपार्टमेंट टार्गेट करप बट नॉट द एंटायर गव्हर्मेंट which raises doubts on the entire credibility. So I think oppositionांक टार्गेट करच्या पेक्षा ऑपोजिशनाचेर उलोवच्या पेक्षा सरकाराचेर टिका करा आनी आमचे त्या टिकेन त्या खंयचोय तुमचो जो प्रयत्न आसा तातूंत तांचे बरोबर आमी रावतले, सगळे बरोबर रावतले आनी तो वेगळो विचार करपाचो प्रश्नच ना. बेकायदेशीर बस्ती इलेक्शन कार्डां रद्द करूंक आरजीन दिल्ली चॅलेंज पालेकारान आदी एक्सेप्ट करची. ताच्या उपरांत पालेकाराक जाप दिता म्हूण मनोज उलयला. जी आमी चॅलेंज केल्ली, जी ताका एक ऑफर दिल्ली की जर तो खरोच गोंयचो मोगी आसा, सांताक्रूज ताका सेव्ह करपाक जाय, गोंय सेव्ह करपाक जाय, गोंयकारांक खातीर कितें करपाक जाय अशें तो उलयता जाल्यार तेणी आमची पयली ती चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक जाय. मायग्रंटांचे जे बस्तीज आसा, इलिगल वोटींग कार्ड आहा ते डेमोलिश करपाक आमकां हेल्प करपाक जाय. गव्हर्मेंट लँडाचेर जे मायग्रंटांचे एन्क्रोचमेंट जाला, कमुनदाद लँडाचेर जे एन्क्रोचमेंट जाला ते एन्क्रोचमेंट काबार करपाक आमकां हेल्प करपाक जाय. आमी ताका डायरेक्ट फूल सपोर्ट दिला. अमित पालेकराचे असल्या स्टेटमेंटाचेर आमी तरी ताका रिप्लाय करपाचें ना जो मेरेन तो आमच्या चॅलेंजीचेर, आमच्या ऑफरीचेर तो जो मेरेन आमकां रिप्लाय करिना तो मेरेन तेच्या असल्या फालतू चीप स्टेटमेंटाचेर, चीप तेच्या असल्या व्हिडिओचेर आमी रिप्लाय करपाचें ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. काणकोणा रस्त्यार पाकिस्तानी बावटो पेंट केलो, कोणे कर्म केला ते कळना. हे कर्म करतल्याक अटक करची म्हूण काँग्रेसीच्या कवठणकाराचे ट्वीट. बीजेपी म्हणटा त्या बावट्याची सुवात रस्त्यारूच. काँग्रेस का हात पाकिस्तान के साथ. सुनील म्हणटा ट्विटाचो चुकीचो अर्थ घेतला. रस्त्यार आसूं वा खंयूय गोंयांत पाकिस्तानाचो बावटो प्रदर्शीत करप बरोबर न्ही. ब्रिस्तारा रातया काणकोणा रस्त्याचेर पाकिस्तानी बावटो रस्त्यार पेंट केलो. कोणे पेंट केलो तें अस्पश्ट. मजगती कर्म करतल्याक अटक करची म्हूण काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकारान ट्वीट केल्लें. ह्या ट्विटा उपरांत भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान काँग्रेस का हात पाकिस्तान के साथ म्हणत रिप्लाय दिल्या. सुनील कवठणकाराक मिरची कित्याक लागली आनी ताका पाकिस्तानचे फ्लॅग जर पांया पोंदात उडयले जाल्यार ताका कित्याक इतलें दुखता. म्हाका दिसता हे सगळ्या परस म्हणजे ताकायच खबर आसतलें. काँग्रेसीच्या बद्दल तर आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी खंय तरी संघाक कशें पाकिस्तानचो प्रेम आसा किंवा बीजेपीक प्रेम आसा हे जेन्ना तो सांगपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तो कसो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड आसा. ह्या रिप्लाया उपरांत सुनील म्हणटा ट्विटाचो चुकीचो अर्थ घेतला. गोंयांत पाकिस्तानाचो बावटो लावप खंय बरोबर न्ही अशा अर्थान हांवें ट्वीट केल्लें. आनी म्हजी इंटेन्शन सामकें क्लियर आसलें कित्याक इंडियेक रावून जर कोणाक पाकिस्तानाचो मोग दिसता जाल्यार तांचेर एक्शन जावप हें सामकें गरजेचें आसा आनी हें एक्शन जावपाकूच जाय. कित्याक आज जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ताजे खातीर म्हाका दिसता असले देशद्रोही जे लोक आसता तेच रिस्पॉन्सिबल आसा. जर कोण देशाचे संपत्तीचेर, राष्ट्रीय संपत्तीचेर पाकिस्तानाचो फ्लॅग घालता ताका जर हांव विरोध करता ताजी मिरची गिरीराज पै वेर्णेकाराक कित्याक लागता. दुसरो म्हणल्यार हे जर फ्लॅग प्रोटेस्ट करपाक जर घाल्ले जाल्यार परमिशनां खंय आसा प्रोटेस्ट करपाची. आनी हे प्रोटेस्ट पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाच्या विरोधान लिपून कित्याक कोणाक करूंक जाय आसले. कित्याक सगळ्यो बातम्यो आयल्या बाय सम अनआयडेंटिफायड इंडिव्हिज्युअल म्हणून. मजगती ट्वीट डिलीट कित्याक केलो काय म्हणून गिरीराजाचो प्रस्न. जो ताजे कमेंट हांवें एक्सपोज केल्या ते म्हाका दिसता ताका दुखल्या आनी जर दुखून आशिल्ले ट्वीट डिलीट कित्याक केलो. इतलो जर ताणें सामको विथ ऑथॉरिटी केल्लो ट्वीट डिलीट करपाची गरज आशिल्ली. तर म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की काँग्रेसीचो जो पाकिस्तानाक सपोर्ट आसा तो एका ट्विटा बद्दल ना तर संपूर्ण पक्ष हो खंय तरी पाकिस्तानाक आनी एका आपल्या वोट बँकाच्या एका समाजाक, एका धर्माक वाचोवपा खातीर ते भायर सरल्या. आनी म्हाका दिसता हाचो निशेध जावपाक जाय. जनताय हाजी निशेध करतली. तांकां दिसता आसत की जनता पळयना पण जनता पळयतली आनी हाचो उत्तरूय दितली. तेवटेन कर्म करतल्या 8 थळावो आमदार आनी सभापती तमोडकारान पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नवाजुद्दीन सिद्दकीची मुखेल भूमिका आशिल्ले फिल्म कोस्ताव रिलीज करचे न्ही म्हूण चर्चिल आलेमाव हायकोर्टात गेल्लो. कोर्टान ताची मागणी भायर मारल्या. मडगांवां कोर्टान दिल्ल्या निकाला आड चर्चिल हायकोर्टात गेल्लो मात थकाय ना.
ट्रायल कोर्टात ताच्या फॅमिली मुखार फिल्माचे स्क्रीनिंग करपाचो अर्ज भायर 1 मे सावन फिल्म रिलीज. कोस्तांव फिल्मा संबंधी प्रोडक्शन बंद करचे, फिल्म रिलीज करचे न्ही म्हूण चर्चिल आलेमावान केल्ली याचिका हायकोर्टान डिसमीस केल्ली. 20 जुलय 2024 ताची मागणी भायर मारपी निकाल मडगांव कोर्टान दिल्लो. उपरांत चर्चिल हायकोर्टाच्या दारार पाविल्लो. देशात वा विदेशात थिएटर वा OTTचेर हे फिल्म रिलीज करचे न्ही म्हूण चर्चिल मागतालो. चर्चिलान आपल्या फॅमिली मुखार ट्रायल कोर्टात कोस्तांव फिल्माचे स्क्रीनिंग करचे म्हूण केल्ली मागणी हायकोर्टान भायर मारली. फिल्माचे पोस्टर, ट्रेलर आनी फिल्म रिलीज करचे न्ही म्हूण तो मागतालो. हे फिल्म रिलीज जाल्यार ताच्या भौशीक प्रतिमेक धपको बसतलो म्हूण आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल हायकोर्टात गेल्लो. प्रतिवादी पक्षान चर्चिलाचे याचिकेक विरोध करून काणी पुराय काल्पनीक आसा, कोर्टाच्या कांय निकालांचेर आदारीत आनी तातूंत चर्चिल फॅमिलीची बदनामी जायना म्हूण आर्ग्युमेंट. हायकोर्टान चर्चिलाची याचिका डिसमीस केल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयभरचे केबल ऑपरेटर लायटीच्या खात्याक 110 कोटी देणे, तांच्याकडच्यान पयशे वसूल करतले वा प्रॉपर्टी अटॅच करतले. ई काशीनाथ शेटयेची शिटकावणी. वसुली खंय जातलीच. ISP वाल्यांची 5 तारखेर आनी केबल वाल्यांची 8 मायाक हायकोर्टात खंय केस येवपाची आसा. उपरांत केबल वाल्यांचेर एक्शन. गोंयभरचे केबल वाले वीज खात्याक 110 कोटी देणे आसात. तांची केस कोर्टात आसा. कोर्टाच्या वर्दी उपरांत खंय खाते फुडली एक्शन घेतले. तांच्यांनी पयशे दिले ना जाल्यार खाते खंय तांच्यो प्रॉपर्टी अटॅच करतले. ई काशीनाथ शेटयेची माहिती. आता डिव्हिजन 18 मारगांव ते फुल एज अ चार्ज दिला. सो आय टेकन द चार्ज ऑन वेनसडे. तुमचे ट्रान्सफर झालं ना ना ॲडिशनल चार्ज दिला तुम्ही. 5 आणि 8 इयरिंग्स आहा हायकोर्टान. 5 म्हाका दिसता ते हेजे इयरिंग आसा ISP वाल्यांचे आनी 8 केबल वाल्यांचे. सेटलमेंट ना ताणें पयशे दिना जाल्यार आमी तांच्यो प्रॉपर्टीज बीन मागीर हे करतले, अटॅच करतले. आमचे कडेन ते पावर्स दिले आतां. आमी तांचे ते दिना जाल्यार वी वील अटॅच दिया प्रॉपर्टी. ओके, एसेट सगळे अटॅच सगळे एसेट आमी चालू केला आतां. ना ऑल टुगेदर इज 110 crores. 110 crores आमकां येवंक जाय फाटले सगळे. आनी एकटो तो कोण आसा तो एथरनेट ताणें अंडरग्रावंड बीन केबलिंग हे केला. आमचे ते कंप्लेनीक खूब आयल्या. ताणें PWDकूय पे करूंक ना, आमकांय आज पर्यंत पे करूंक ना. आमच्या केबला बरोबर सुद्धा तो केबल घालता विच इज इल्लिगल विदाउट टेकिंग एनी परमिशन. ओके, बट स्टील आता अजूनही चालू आसा सर. चालू आहा, सगळे कडेन घालपाचें चालू आहा. वी वील आफ्टर दॅट ऑर्डर वी वील टेक एन फॉलो. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. मडगांवा पावर हावजा मुखार फुटपाथार आशिल्ले गाडे 15 दिसां भितर शिफ्ट करचे. ई काशीनाथ शेटयेन गाडेकारांक फॉर्माल सोडला. उपजिल्लोधिकाऱ्याक खंय लेटर केला. लायटीच्या खात्यात थंय दुसरी गेट करपाचें आसा. गाडयो भायर काडटना आडखळ जाताली म्हूण शेटये सांगता. गाडेकार म्हणटा लेखी वर्थ ना, बेठ्ठो तोंडान सांगून गेला. केबलांचो चार्ज काडून घेतल्या उपरांत ई काशीनाथ शेटयेक कांय दीस मातसो थंड आशिल्लो. मात ताका मडगांवा एडिशनल चार्ज दिल्या उपरांत तो आतां परत एक्टीव जाला. मडगांवा पावर हावजा मुखार फुटपाथीर आशिल्ले गाडे काडचे म्हूण काशीनाथान गाडेकारांक सांगला. हायकोर्टाच्या वर्दी प्रमाण तशे गाडे खंय घालपाक जायनात. दीनदयाळ येवजणे खाला खंय तांकां गाडे दिल्ले, मात कांय गाडे आतां खंय भायल्यांच्या हातांत. कलेक्टराक आज लेटर केला आनी COकूय सांगला फुटपाथार तुजे उपकारना आनी इट इज अवर प्रॉपर्टी. दीस इज अवर प्रॉपर्टी. हे सगळे ती प्रॉपर्टी आमची. सो आमी तांकां सांगला शिफ्ट करा. तुमी शिफ्ट केले जाल्यार वी वील नॉट वी आर गिविंग देम अ चान्स ऑफ 7 or 15 days. देर इज अ हायकोर्ट ऑर्डर इन 20 of 2000 हे तांणी PILान एक राजन परिकर केस आसा तातूंत जाल्यार फुटपाथार नथींग कॅन बी गिवन. दीनदयाळाचे गाडे आमी तुका गाडे एकाच जाग्यार शिफ्ट कर न्हय. आमी तुका कितें म्हणटा गव्हर्मेंटान दिले म्हूण कितें कोणें दिवं आनी आमकां ते सगळे आमी ते गाडी थंयच्यान भायर काडूंक सोदतात. हे मोडून आमी गाडयो आमच्यो थंयच्यो आसा त्यो अश्यो वतल्यो आनी तश्यो भायर येतल्यो. थंयच्यान गाडी आयली जाल्यार आमच्या हांगा शिरकता. सो अशी भायर येतली ती गाडी. ना कलेक्टर इज इश्यू. कलेक्टराक आमी लेटर केला. कलेक्टर वील इश्यू पूण आमी तांकां बरें हितून सांगला. आमी तांकां काड म्हणजे ना जाल्यार इफ दे आर नॉट रिमींग वी हॅव टू डेमोलिश इट अदरवायज. गाडेकार म्हणटात तांकां अजून कोणेच काय लेखी दिल्ले ना. मात काशीनाथ शेटयेन गाडे काडात म्हूण तोंडी सांगला. मॅडम तुमकां नोटीस आयला काडपाक कितें सांगला? तुम्ही तांकां कितें क्वेश्चन केल्लो? ओनर दुसरो आहा. तेंचें नांव कितें ओनराचें?
पिंटो म्हणून काय सांगू ना सकाळी सांगून गेलो किती मला ते 4 दिवसांनी सगळे काढता म्हणून कार्ड म्हणून हां कार्ड म्हणून 4 दिवसात 4 दिवसां ते पात्र मेळटा न्ही आमगे पात्रांव कोण तुझें नांव कितें मागीर सिकंदर आनी ओनर कोण अश्विक आशिष तो पळयता नोटीस धाडूंक ना तुमकां तर प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. मांद्रे पंचायत वाठारात विलांच्या बांदकामाक दिल्ली परवानगी पंचायतीन फाटी घेवची म्हूण थळावे मागतात. पंचायतीक तशें निवेदन दिला. फाटले बसकेत ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिवपाविशीं मांडिल्लो थाराव आयच्या बसकेत मंजूर. थळाव्यांचो विरोध किकॉत करून प्रकल्पाक बावटो. परवानगी फाटीक घेना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी. थळाव्यांचो विरोध आसून लेगीत मांद्रे पंचायतीन पंचायत वाठारात विला बांदकामांक परवानगी दिल्या. शुक्रारा जाल्ले बसकेत 11 मदले 8 पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. तातूंतल्या एकमेव पंचवांगड्यान प्रशांत नायकान परवानगेक विरोध केला. सो आतां हांवें एक म्हाजो कन्सल्टेड लायसन आसा पळय ते होल्ड करचे आणि जे आमचे ग्रामस्थ आसा तांकां पर्सनल हियरिंग दिवची आणि त्याच्या नंतर पंचायत बॉडीन ते डिसिजन करचे वेदर टू कॅन्सल ऑर टू रिवोक ऑर ते एक्झिक्यूट करचे. ही परवानगी फाटी घेवची म्हूण कांय जागरूक ग्रामस्थांनी पंचायतीक लेखी निवेदन लेगीत दिलां. पुढे आता आमची जी कायदेशीर प्रक्रिया आहा ती चलतली. सो मांद्रेचे जे सुजाण नागरीक आसा हे सगळे मेळून कायदेशीर कोर्टान आणि वयर जे जे डिपार्टमेंट आसा थंय आमी कायदेशीर लढाई लढतले. आणि हे जे विलान जे एनओसी दिवपाक हेतून मेन कारणीभूत पंचायत सेक्रेटरी एकाची लेटरां येयलेली. डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान एक लेटर येयल्लें, कन्सर्न MLA कडल्यान लेटर येयल्लें आणि BDO कडल्यान लेटर येयल्लें की जे विलाज गांवांत येता त्या विलांक उदकाची सोय जो पर्यंत जायना, सोर्स जे तांकां जे दाखयना तो पर्यंत तांकां कसलीच NOC दिवपाची न्हू कन्स्ट्रक्शन करपाक. पूण ही तेणी जी कांयच हेतूंतले फॉलो करूंक ना आनी तेणी डायरेक्टली हे विलांक NOC दिवन उडयल्लेली आसा. जाल्यार परवानगी दिल्या पूण तातूंत आमी नेम आनी अटी घातल्यात म्हण सरपंच राजेश मांद्रेकार उलयलो. हेच्या पयलीं जे कन्स्ट्रक्शन लायसनां येयल्लेले तेन्ना म्हाजे हिसपान तरी हेच्याकून जास्त येयल्लेली 38 विलाज येयल्लेले परत इस्रावते. पूण तांकां जसो प्रोसिजर फॉलो करून तेंच्यांनी तसोच हांवें ह्यो दिल्लो आनी तेन्ना काय कितें असो इश्यू जावंक नासलो. आणि ह्यो आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन दिल्या उपरांत हे सगळो इश्यू आतां ऑलरेडी तांकां दिले न्हू. आतां फुडें आमी आतां तांकां टर्म्स घातला. हेच्या पयलीं कोणीच तांकां टर्म्स घालूंक नासलेले उदका खातीर हेच्या खातीर. आयज आमी ताका फूल आमच्या हेतून टर्म्स घातलेल्या की तेंच्यांनी जाले वॉटर हार्वेस्टिंग प्लस जे उदक आहा तें मांद्रे भायले हाडपाचें म्हणून तशें आमी घालून दिले आनी ताका आमी बोरींग हेकात आनी परमिशन दिवंक. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. गोवा बार्जवाल्यांच्या संघटनेची नवी समिती वेचून काढली. नव्या समितीक मायनिंग सुरू जावपाची आशा. चंद्रकांत गांवस अध्यक्ष, डेरिक वेल्स उपाध्यक्ष आणि अलेक्स कुतीन महासचिव. खणी सुरू जाल्यार काम धंदो मेळटलो म्हूण अध्यक्ष उलयलो. लॉजिस्टीक सेक्टर व्यवस्थीत चलचो म्हूण खंय संघटना सरकारा बरोबर मेळून वावुरतली. मायनिंग गोंयांत गेल्या 2012 पासून बंद आशिल्ल्या कारणान बार्ज ओनर एसोसिएशन ज्या पद्दतीन पयलीं 2012 पर्यंत चलताले त्या पद्दतीन चलनाशिल्लें आणि म्हणून काहीतरी गैरसमज मेंबर्सां मदीं जाले आणि एसोसिएशन ठप्प आशिल्लें. मिटिंगी जायनाशिल्ल्यो. जशें आमी पयलीं मिटिंगी शेनवारा घेताले, एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मिटींग, AGM घेताले, सगळें वेवस्थीत आसतालें. तशें जायनाशिल्लें आणि तें जायना. आणि आतां आमकां खरी गरज कारण संघटना ही महत्वाची आसता. नवीन कमिटी सिलेक्ट केल्या. कित्या खातीर सिलेक्ट केल्या? टू वेलफेअर ऑफ गोवा बार्ज ओनर एसोसिएशन, टू वर्क स्मूथली विथ द गव्हर्मेंट ऑफिसीस, टू वर्क विथ द क्रू आमच्या आसा तांच्या बरोबर, टू डू वेरी सोशल एक्टिविटीज वॉट वीश टू डू अर्लियर
आणि सरकारा कडेन म्हणा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन म्हणा, लेबर कमिशनरा कडेन म्हणा आणि दुसरे आमचे ज्यो एथॉरिटी आसात, इनलँड वॉटरवेज कनेक्टेड एथॉरिटी आसा तांचे कडेन म्हणा, एक सुरळीतपणे व्यवहार जावपाक जाय, कम्युनिकेशन जावपाक जाय, कॉन्टॅक्ट जावपाक जाय आणि हे सगळे घातले जाल्यार एक युनिटी जाय आणि ती युनिटी वाडोवपा खातीर आमच्या बार्ज ओनरां मदीं जरी 4 वर्सां गॅप आशिल्ली तरी कसलेय प्रकारचे अंतर्गत मतभेद ना, आमी ते मानिनात आणि हाच्या मुखारय मानपाक ना. कास्ट सेन्सस जावचो म्हूण विरोधी पक्षांनी मागणी लावन धरिल्ली, तांकां यश आयले म्हूण काँग्रेसीच्या गोंयांत सेलिब्रेशन. काँग्रेसीन बीजेपीच्या कचेरे मुखार वचून पेडे वाटले. राहुल गांधीच्या फुडारपणा खाला अशेच विशय लावन धरतले. विरोधी पक्ष फुडारी युरीन विश्वास उक्तायला. जवळ जवळ 3 वर्सां जाली तो आमचे ह्या ओबीसी भाव, एसटी भाव, एससी भावा लागून झगडटा. दे हॅव बीन फोर्स्ड बिकॉज बाब राहुल गांधीन ऑलरेडी दाखोवन दिलेलें आहा की द वे पीपल पॉलिटिक्सा जावं, एडमिनिस्ट्रेशना जावं, एड्युकेशना जावं, दुसरे तरातराचे सोशल वेलफेअर स्किमो जावं, एवरीथिंग देर शूड बी क्रिस्टल एक क्लॅरिटी आसपाक जाय. वेर आर वी हेडिंग? आनीक म्हाका खात्री आहा की आज जेन्ना आमी ही विक्ट्री सेलिब्रेट करता, दिस इज वन ऑफ द victories of the opposition parties all across the country, because all of them under the leadership of our leader Rahul Gandhi, under the India bloc, we were firm, all the opposition parties were firm that this census has to happen. This we welcome this census, but एक सांगपाक सोदता, आज म्हाका खात्री हा ज्या पद्दतीन ह्या बीजेपी सरकाराच्यो पॉलिसीज आहाय, the Congress party will be the principal opposition party to highlight all their failures in time to come. शिरगांवची लयराईची जात्रा मोठो उत्सव उमेदीन सुरू जाली. शेनवारा फातोडेर होमकाण पेट्टले. सकाळ सावन धोणांनी येवन गर्दी केली. फातोडेर होमकाणांतल्यान वतल्या धोणांक पळोवंक गोंय आनी गोंया भायल्यान लोकांची शिरगांवा गर्दी. जात्रेक फेरीय भरल्या. पुलिसांचो कडक गस्त. अंदू शिरगांवच्या जात्रेक 1000 भर पुलीस, एरियल सर्वेलन्स आनी रायट कंट्रोल वज्र वाहन बंदोबस्ताक. विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी. शिरगांवच्या देवी लयराईची जात्रा ही जशी गोंयांत आनी पुराय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सायडीच्या भागांनी आसली फेमस जात्रा. पुराय गोंयभरांतल्यान आनी महाराष्ट्रांतल्यानय देवीचे धोंड हे दिव्य अग्निकुंडांतल्यान वचपा खातीर शिरगांवांत सजोवनीत येता. सगळ्यात पयली शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेची सगळ्या जाणांक उमेद वरवीं आनी देवी लयराईच्या जात्रेच्या निमित्तान आमी म्हणटा की सगळ्या जाणांक परबीं भेटयता आसतना फाटले 8 दीस ज्या पद्दतीचो देवी लयराईच्या भक्तांचो ओघ देवळा कडेन लागला ते पळयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसा हें दिसून येता. जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत फातोडीर अग्निकुंडांतल्यान वयचे सगळ्या भाविकांकूय बी हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. पवित्र अशें व्रत 8 दिसांचें दवरून लोक होमकाणांतल्यान वचपाची परंपरा गेली कितलीशींच वर्सां पासून ही चालू आसा. हांव परत एकदां देवी लयराई कडेन मागता की गोंय सूख आनी समृद्ध जावचें. आमी जशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे विकसीत भारत आनी देशाचेर येयल्ले संकटी दूर जावचे आनी विकसीत गोवा जावपा खातीर देवी लयराईचो आशिर्वाद आसचो. पुराय परिसर लोकांनी स्वच्छ आनी सुंदर दवरपा खातीरय एकाच पद्दतीचे प्रयत्न करचे. देवी लयराई जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. गोंयची देवी लयराईची प्रसिद्धची जात्रा आनी ह्या जात्रेच्या निमतान सगळ्या भावीक भक्तांक जे आमच्या गोमंतक भुमींतल्या सगळ्या भावीक भक्तांक हांव जात्रेच्यो लाख लाख शुभेच्छा दिता. तशेंच देवी कडेन मागता ह्या सगळ्या भक्तांचे बरे आशिर्वाद दिवचे, तांचे दुख्खां निवारण करचें आनी प्रत्येकाच्या जिवनात सुख समृद्धी हाडची. आयज देवीच्या ह्या दिसा असंख्य अशे भक्त हांगासर येवन आपलें दर्शन घेतात. तशेंच लाखो भक्त जे धोंड आसात ते हांगासर आतां आयज अग्नी प्रवेश करतले. सगळ्यांचो प्रवास सुखात जावचो अशी इच्छा व्यक्त करता. लयराईच्या जात्रेक अंदू रेकॉर्ड पुलीस बंदोबस्त. वट्ट 1012 पुलिसांक तैनात केल्यात. देवळा भोंवतणी एरियल सर्वेलन्स, ते भायर रायट कंट्रोल गाडयोय दवरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
गोयच्या 39 तळ्यांचे उदक ई श्रेणीत, खावग न्ही न्हावपाक सुद्धा उपकारना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान रिपोर्ट दिला. कालोराच्या दिसांनी लोक तळ्यांनी पेवंक वतात, वचचे न्ही म्हूण मंडळाचो सल्लो. ते उदक खंय फकत शेताक आनी उद्देगीक कुलिंगांक वापरूं येता. हरवळेचो घसघसो आनी हणजुणाचे तळे सी श्रेणीत. गरमेच्या दिसांनी गोंयांत जायते लोक तळे न्हंयांनी पेवपाक वतात. थंयचे उदक न्हावपा लायकीचें आसा काय ना तेंय लोकांक खबर नासता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एडवायझरी काडल्या. गोंयच्या वट्ट 39 तळ्यांचे उदक ई श्रेणीत आसा. न्हावपा लायक ना म्हूण कळटा. उदक सांठोवन राविल्ल्यान खंय त्वचेक मारक. मेळटा ते वळेरे प्रमाण बेती, मये, बोडवळ, कुर्का, कोठंबी, पर्रा, तळावले, शेल्डे अशें 39 तळ्यांची नांवां आसात. ए श्रेणींतले उदक खंय नितळ. तातूंत हरवळेचो घसघसो आनी हणजुणे तळे हे सी श्रेणीत आसा. हे उदक खंय फकत शेतींक आनी इंडस्ट्रियल कुलिंगाक वापरूं शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.